मध्ये दवरून बाब कॅप्टना सारको एक बरो मनीस एक बरो कॅन्डिडेट आमकां काँग्रेसान दिल्लो आसा आनी आमी ऑपॉर्च्युनिटी वेस्ट करनासतना सगळ्यांनी भायर सरून काँग्रेसाक जातीक वोट मारून बाब कॅप्टनाक निवडून धाडटले म्हणून म्हाका आस आसा आनी हांव सोजमतां तुम्ही भायर हिंगासून वचून ह्या लोकांक आख्याक तुमच्या शेजाऱ्यान तुमच्या सोयऱ्यान तुमच्या फ्रेंडान सगळ्यांक सांगून बरे सगळ्यांक वोट मारून बाब कॅप्टनाक निवडून हाडटले आनी विधानसभेन धाडटले करून तुमची कामां आमची कामां जेन्ना तुम्ही म्हाका वळखतात हांव सदांच त्या एक्स रोहित कुजिना बरोबर आसलो एक सरपंच साहेब एक पंच साहेब एक डेप्युटी सरपंच साहेब आज तांणी कित्याक सोडलो आसा तेका कित्याक तो मनीस बरो न्हय तो मनीस तो यूज अँड थ्रो आमकां सगळ्यांक तेणें यूज केलें आनी तेणें ही पॉलिसी यूज अँड थ्रो असलो मनीस तो उलोवचे जायते आसले पूण आतां उलोवपाक टायम ना इतलें सांगून हांव सोजमतां तुमी सगळे काँग्रेसा बरोबर रावतले ह्याच्या बरोबर रावतले आनी ताका निवडून दितले चड मतांनी आनी गोंयची हिस्ट्री करतले देव बरें करूं सगळ्यांक देव बरें करूं मिटींग सोंपली आनीक कोणाकूय सॉफ्ट मेळूंक ना जाल्यार मातशें घेवंक मागता देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच फॉर कमिंग Today you made a very fiery speech and I think vision document release केलो. Just tell us something about the vision document. पळय आमी पळयलां की जेन्ना इलेक्शन येता कॅन्डिडेट येता आनी जस्ट प्रॉमिस करता आपूण हें करतलो तें करतलो आय कम फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सीस एंड इफ आय से समथींग आय हॅव टू लीव बाय दॅट आनी आमी बसून आमची फूल टीम आमचे बरोबर एक्स सरपंच आसा पंचीस आसा जिल्हा परिषद मेंबर आसा आमी सगळे बसले प्लस सिटिझन्स ऑफ दाबोली आमी एक मिटींग घेतली आमी पयले कितें कितें प्रॉब्लेम आसा वी डिस्कस्ड विथ द काँग्रेस लिडरशीप अशे प्रॉब्लेम आसा वी वॉन्ट दीस टू बी रिलीज्ड एज अ विजन डॉक्युमेंट की आमकां सगळ्यांक खबर आसा काँग्रेस इज फॉर्मिंग द नेक्स्ट गव्हर्मेंट सो तुमी आमकां आश्वेशन दिवपाक जाय बिकॉज दीस इज वॉट वी आर प्रॉमिसींग द पीपल आनी जेन्ना तांणी पळयलें दे सेड येस प्लीज गो अहेड आनी हें विजन डॉक्युमेंट जे आयज रिलीज जालां एट द हँड्स ऑफ श्री दिगंबर कामत हातून आमी बरयलां रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ दाबोलीच्या युथाक एम्प्लॉयमेंट एंड दीस पॉलिसी इफ इम्प्लिमेंटेड इट इज नॉट ओनली गोइंग टू बेनिफीट द यूथ ऑफ दाबोलीम बट यूथ ऑफ गोवा बट आवर फोकस इज ऑन दाबोलीम सेकंड इज आयज दाबोलीम आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा Drinking water is not there, but same pipeline is giving drinking water to Vasco and Mormugaon and everywhere. But Dabolim पावतकूच कितें तरी problem जाता. आमी promise केला, this problem will be solved in no time. आयज बोगमाळो उदक ना, न्यू वाडे चिखले उदक ना. अर्देवर येता, एक वर येता, no. Drinking water is the right, सगळ्यांचो हक्क हो. This we will implement. तिसरें म्हळ्यार भुरग्यांक बरें एड्युकेशन जाय एड्युकेशन करता ग्रॅज्युएशन करता आफ्टर दॅट वॉट वेर इज द एम्प्लॉयमेंट वी हॅव टू हॅव स्कील डेव्हलपमेंट तें आमी बरयल्लें आसा तातूंत आमी जेन्ना वाडटाले तेन्ना आमचे कडेन ग्रावंड आशिल्ले सादारण बांदलेले नाशिल्ले आमी दोंगरार वेताले शेतान वेताले खेवताले आयज तंदुरुस्त जाले आय मायसेल्फ एम अ नॅशनल बॅडमिंटन प्लेयर कित्याक आमच्या आवय बापायन एनकरेज केल्ले आयज ग्रावंड ना भुरग्यांक भुरगे खंय वेतले आयज दाबोलेम खंयचो ग्रावंड आसा आतां वो गोडाऊन ग्रावंड वो लोकांचो ग्रावंड आशिल्लो तुका तर भुरग्यांक यूज करपाक जाय जाल्यार यू हॅव टू टेक परमिशन ये क्या हो गया किसका परमिशन कोण ये
की तुम्ही वचन परमिशन घेवंक जाय. हो ग्राउंड आशिल्लो आमच्या वडिलांनी भुरग्यांक. वी आर प्रॉमिसिंग नॉट ओनली दीस ग्राउंड, द ग्राउंड इन बोगमाळो, द ग्राउंड इन दाबोलीम, ऑल दीस ग्राउंड विल बी डेव्हलप एंड विल बी अवेलेबल युथांक जाय तशें खेळून तंदुरुस्त जाता. बिकॉज अ गुड बॉडी, अ गुड माइंड इज अ सॉर्ट ऑफ ग्रोथ फॉर एव्हरी युथ, गर्ल और बॉय. आनी एक आसा आमचें रिगार्डिंग लॉ अँड ऑर्डर. आयज लॉ अँड ऑर्डर खंय आसा? आमी आयकल्लें सिद्धी नायकाची जी केस जाल्ली, इट वॉज अ रेप अँड मर्डर केस. सरकार म्हणटालो नो, इट इज अ सुसायड. कशें जावंक शकता सुसायड? आनी इलेक्शन येता म्हणून अंडर प्रेशर तांणी आतां FIR रिजिस्टर केल्ले आसा. सो अशी सिद्धी नायक आमच्या सगळ्या फॅमिलीनी आसा, आमच्याय आसा, तुमच्याय आसा, शेजारच्या आसा. एव्हरीवेअर देर इज अ सिद्धी नायक. आनी ही सेक्युरिटी दिवपाक फॉर विमेन अँड चिल्ड्रन अँड गर्ल्स आमी एक सांगलां CCTV आसतले आमच्या दाबोलीम. आमच्या दाबोलीन आमी एक ॲप डेव्हलप करतले विच विल नॉट ओनली बी फॉर दाबोलीम बट अक्रॉस गोवा. इट विल बी पुट इन द मोबाइल्स ऑफ ईच लेडी, ईच गर्ल, where if they are feeling insecure, button damtugos in 10 minutes there should be a PCR van of the police for their security. And lastly, एक health policy. आमकां आयज कॉटेज हॉस्पिटल वयचें पडटा, GMCन वयचें पडटा. एक क्लर्क थंय बशिल्लो आसा वालपय मेडिकल कॉलेजीचो, वी आर फोर्स्ड टू से दॅट, वालपय मेडिकल कॉलेज. तो विचारता कित्याक आयल्या तुमी, कोणाक मेळोंक सोदता, अशें करून लोक वचोंक सोदिना. सो वी आर ब्रिंगींग द हेल्थ टू द डोर स्टेप of every citizen, especially senior citizen. जे doctor pass out jata, they will be visiting for a free health checkup to every senior citizen घरा येऊन once a month. This is part of our vision statement. Thank you, sir. Platter है. आणि एक आयज सगळे गोंयांत प्रॉब्लेम जाल्ले. आमचे टॅक्सीचे भाव, टॅक्सीवाल्यांचे भाव आसा, मिटराक लागून जे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा, तांचे आयज पोटार खट पडलेली आसा. वी वील प्ले एन एक्टीव रोल टू सॉल्व दीस प्रॉब्लेम. कित्याक टॅक्सी ड्रायव्हर्स आर द एम्बेसेडर्स ऑफ गोवा अक्रॉस द वर्ल्ड, आणि तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाकूच जाय. मैडम, आज आपने यहाँ पर एक मीटिंग में आके बहुत पब्लिक से बात किया है. क्या कहना चाहते हैं आप कांग्रेस के बारे में? आपको क्या लगता है कांग्रेस का यहाँ पर क्या पोजीशन है? कांग्रेस तो जीतेगा भाई. बीजेपी पूरा 10 साल से देख रहे हैं, बोलता है करता है, गरीब मर रहे हैं. इसलिए हमको हमारा लोग क्या बोलता है, कांग्रेस पक्ष अच्छा है. अभी वापस कांग्रेस पक्ष आएगा. हमारा कैप्टन जी 1000 से लीड से आएगा, ये तो हमको कॉन्फिडेंट है. हम जीतेगा ही जीतेगा. Platter Bob, as meetings earlier, and you have been the main man who did not allow the NCP or any other candidate to come inside. How happy are you, and how strong do you feel is Dabolim constituency in the hands of Captain Vireto Fernandes? I am very happy and very confident that we have placed our faith in a right candidate. आमचो जो विश्वास आहा ते एक बरो मनशाच्या हितून आमी घातलेलो आसा. आनी काँग्रेसीन आमचे विचार मानले उपरांत एक बरो उमेदवार आमकां कॅप्टन विर्यातोच्या रुपान आमकां मेळ्ळा. आनी जरूर जे आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता थिंगा आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. आमी सगळे कडेन उलयल्या आनी आमकां आश्वासन आसा आनी होप आसा की आमी जरूर विन जातले विथ व्हेरी बिग मार्जिन. इट इज नॉट दॅट we will win, but we will win with a margin. Thank you.